फाटल्या कांय दिसां पयलीं सामकी वादग्रस्त आशिल्ली कला अकादमी नूतनीकरणाच्या निमण्या पावंड्यार पावला अशें कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे सांगता। कला अकादमीचे डिसेंबराच्या 8 तारखेक लोकार्पण करपाच्या दृश्टीन काम चालू आशिल्ल्याची माहिती मंत्र्यान दिल्या। म्हाका दिसता गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान ऑलरेडी अनाउन्स केल्ली आसा की पॉसिबिलिटी बाय 8 ऑफ डिसेंबर वी आर आमचो इनॉग्रेट करपाचो आमचो प्रयत्न आसा। आतां म्हाका तें कांय खबर ना 8 तारखेक मोपा जुवारी कितें करपाचें आसा तें, पण टेंटेटिव्ह कशें आसा न्ही, एक गोश्ट हांव तुमकां सगळ्यांक सांगता, हांवें सातत्यान उलयलेलो आसा की कला अकादमी ही आमी रिस्टोरेशन करतात आनी रिट्रोफिटिंग करतात। तेका नवें काम करप हें खूब सोंपें आसता आनी तेका आमी डेट दिवपाक शकता, परंतु जेन्ना वेळाचेर ओल्ड काम आसता तेन्ना कितें तरेचे प्रॉब्लेम्स आनी इश्यूज अरायज जातात हें सांगून ठरोवन येना, कारण आमी सगळे ते टेस्टिंग आसतलें किंवा जो आमी सावंड काडिल्लो आशिल्लो तो आमकां रिइन्स्टॉल करपाक जाय, हो सगळे वेगळे वेगळे विशय आसा। आमी डेट दिता, इट इज नॉट अ तुम्ही विचारले म्हणून आमी काय, पण आमचो प्रयत्न आसतलो की जाता तितले बेगीन कला अकादमी लोकांच्या लोकार्पण जावपाक जाय, ह्या दृश्टीकोनान आमचो प्रयत्न आसा। पण आमी तसो कॉन्ट्रॅक्टर किंवा कन्सल्टंट जो आसा तसो आमी प्रेशर घातला, पण एक गोष्ट हांव सातत्यान उलयत आयल्लो आसा, एक अनुभव आसा ह्या फिल्डांतलो, कारण आमी फाटल्यान लागले, फाल्यां सकाळी जो कन्सल्टंट जो आसा किंवा कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा तुम्ही आमच्या फाटल्यान लागले म्हणून हे थोडेशे फॉल्ट आमकां हे म्हणपाक आमकां येवपाक जायना, कारण हे एक फायन ट्युनिंगाचें काम आसा, इट इज अ अलायनमेंटाचें काम आसा। जशें गाडयांचें अलायनमेंट आमी करता जाल्यार गाडी खंय तरी वांकडी, तशेंच सावंड इंजिनियरींग आसा, ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी आमकां मतीन घेवन ताजेर आमकां काम करपाक जाय। आनी म्हणूनच इवन स्पेसिफिकली आय टोल्ड टू ऑल द कन्सल्टंट आनी ते काम करता म्हाका क्वॉलिटी ऑफ वर्क जाय। क्वॉलिटी ऑफ वर्क जर मेळटलें जाल्यार थोडोसो आमकां पेशन्स घेवचो पडटलो, बट लास्ट खिणाक आमची कला अकादमी एटलीस्ट बाय 8 डिसेंबराक आमचो एक टार्गेट आसा, जातलो अशें म्हणून ऑलमोस्ट एक 1 मंथ आसा।